नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. LPG सिलिंडर परत वाढलं. हे खेप 50 रुपयांनी वाढलं. गोंयान घरगुती सिलिंडर आता 1117 रुपया पडटलो. कमर्शियल सिलिंडरूय 350 रुपया वाढलं. ह्या वर्साची LPG सिलिंडराची ही दुसरी खेप. पहिली 1 जानेराक सिलिंडराचो प्रेस 25 रुपयांनी वाडिल्लो. विरोधकांची BJP सरकाराचेर टिका सुरू. मायन्स खात्याचे प्री-बीड बसकेन 16 मायनिंग कंपन्यांनी वांटो घेतलो. हे बसकेन पावणेर काडिल्ल्या 5 ब्लॉकाचेर प्रेझेंटेशन दिले. हरवळे, कुडणे, अडवलपाल, बार्देसान केळी आणि सुर्ला ब्लॉक पावणेर 27 एप्रिल मेरेन खात्यान दुसरी ऑक्शन प्रक्रिया पुराय करची पडटली म्हूण मायन संचालक दोतोर सुरेश शानबाग प्रुडंटाकडे उलयलो. On 25th January 2023 for 5 mining blocks. For that, today, that is 28th of February, pre-bid meeting has been held. 16 companies have participated in the pre-bid meeting, and there are written queries that have been received by the department. And today, this meeting was basically familiarize them on the auction process. There was a presentation done by the transaction advisory SBI CAPS. There is a presentation done by the MSTC on the auction process, how it takes place on the auction portal. Now the bidders have that till 17th of March they have time to purchase the bid document, that is per block per tender it is 5 lakh rupees, and 27th March is the bid due date for submission of technical documents and initial price offer. Thereafter technical evaluation will take place. Then April 17 to April 27 is the auction window. That means by 27th April we will be completing the auction process of the 5 mineral blocks that are put for auction in the second NIT. आपाचो दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि वीजमंत्री सत्येंद्र जैनाचे मंत्रिपदाचे राजीनामे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान दोगांचे राजीनामे घेतले. लिकर पॉलिसी केशीन सिसोदियाक CBIन कस्टडी घेतल्या. जमिना खातीर कोर्टान गेल्लो तेन्ना सिसोदियाक हायकोर्टान वचूंक सांगलो. जैन फाटले 10 म्हयने जाले मनी लॉन्ड्रिंग केशीन भितर आसा. IPPन गोंयान 6 प्रकल्पांक पावटो दाखयला. परबरे बसका जाली. 310 कोटीचे एकूण प्रकल्प. उद्देगाच्या प्रस्तावा प्रमाण 2450 रोजगार संधी. ह्या प्रकल्पांनी विदेशी गुंतवणूकदारूय आसात. पेडण्या थीम पार्काक मान्यताय दिल्या, तशेंच पॅकेजिंग आणि नुस्तेमारी प्रकल्पांकूय मान्यताय दिल्या. लॉजिस्टिक पॉलिसीचेरूय बसकेन चर्चा जाली. IPPची मिटींग आशिल्ली. IPPक वेरियस इश्यू फाटले सगळे कंप्लीट केल्ले. न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्टा खातीरय बी एक 5-6 प्रपोजल्स आशिल्ली. भितरली ऑलमोस्ट 1 किंवा 2 प्रपोजल सोडली जाल्यार बाकीची सगळी प्रपोजल्स जी आसा ती क्लियर केल्या इंडिविज्युअल स्टेट. थोड्या जाणांची पेडण्यान बिचीच्यान न्यू प्रपोजल आशिल्लो आनी इट फॉर द amusement park type. It is in private property. So we have given the approval. Second one is in package industry in the हरवळ्या. So ताका approval दिल्लें आसा package industry खातीर. आनी त्याच बरोबर अजून एक 2-3 जी प्रपोजल्स आशिल्ली IDCच्या बाबतीत त्या सगळ्या जाणांक प्रपोजल क्लियर केल्या. बाकी थोडी ट्रान्सफर आनी हेजे आशिल्ली म्हणजे प्लॉट्स आनी स्टेट्स येता त्या प्रपोजलान क्लियर कर दिल्ली आसा. लॉजिस्टिक पॉलिसी हो मेन विषय आशिल्लो. सरकार खंय नितळ उद्देगांक प्रोत्साहन दिता. नवे तंत्रज्ञान आणि प्रदूषण नाशिल्ल्या उद्देगांचेर भर. We encourage only clean industry and with new technology and non-polluting industry. आज आमचे 100 प्रपोजल आम्ही क्लियर केला आणि ते 100 प्रपोजल with investment of 310 crores, 6 different industries and with the employment potential of more than 2,450, almost 2,500 people will be employed. आता in that there is even a foreign company आमचे जे this आम्ही किती म्हणतात ते this particular fish, this second industry which I was telling you, it is mussels, cultivation of mussels. Again it is in collaboration with a foreign company. This is a new industry altogether with new technology which we are encouraging. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार.
वास्को न्यू वाड्यार नानक नगरान फातोडेर स टू व्हिलरींग उजो, एक मोटरसायकल आनी 2 स्कूटरी काबार, एक स्कूटर अर्दी काबार, 2 स्कूटरी उजो लागून नुकसान जाला. कोणे तरी उजो घाला म्हूण थळाव्यांक दुबाव. गाडयेक उजो घालून लायटीच्या वायरी मेरेन पावलो. उजो लागला म्हूण कळटनाच थळाव्यांनी पालयलो, मात तो मेरेन मोठे लुकसाण जाल्ले. शॉर्ट सर्किट म्हणल्यार ते शॉर्ट सर्किट जावंक शकना, कारण इतले रातचे कोण बायक रातचे केन्ना पार्क करता आनी सकाळचो उजो लागता म्हणल्यार हेजेर डावट येतात. आनी ताका लागून पोलीस हांगासर जेन्ना येयले आनी जे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाची लायट बंद केली, पोलीस येयले तेंच्यांनी पंचनामा केल्लो आसा आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा पळय ते पोलीस करता वास्कोचे. ऊज लागून ते वायर्स जळलेले ते येऊन आता इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट येऊन केला आणि वायर चेंज करता तो आणि डिपार्टमेंट पोलीस कंप्लेंट केलेली आम्ही, तो पंचनामा करून गेला आणि तेच प्रोसिजर चालू हा. आता कोण ते हा ते आमकां कळपाक जाय मातशें. यांनी ऑलरेडी बरे आम्ही 2 गाडी ओढून काढल्या म्हणजे तेही गाडी गेल्ल्या ते ओढून काढले म्हणून आम्ही ते सेफ ना जाल्यार ते गेलेले. कोण अशें केन्ना जावं आम्ही जाले आम्ही हांकां कॉल केला मागीर तुमी येयले मागीर. एक्चुअली आमच्या हांगा CCTV कॅमेरा बी ना हांगा चॅक करया म्हणल्यार कोण उजो लायलो या शॉर्ट सर्किट जावन कितें जालें म्हणून इतलें आमच्या हांगा घडलां इतकें ऑलरेडी. आनी ते बरें आनी ते आनी सारकी गाडी ते आमी फाटल्यान चड गाडी आहा. स्वयंपूर्ण गोय उपक्रमाचो अभ्यास बाकीची राज्यां करूंक लागल्यात. हो उपक्रम कसो चलता, गोंयचो लोक कसले प्रोडक्ट करतात ताचो अभ्यास करूंक वेगवेगळ्या राज्यांची शिष्टमंडळां गोंयांत येवन आसात. आसामाचें एक शिष्टमंडळ आयला. हो अभ्यास खंय बऱ्याक पडटा अशा माध्यमांतल्यान गोंयचे प्रोडक्ट बाकीच्या राज्यांनी पावता, तांचें मार्केट विस्तारूंक आदार जाता. I believe we'll be able to replicate many things that we learned from here, and we have also extended our invitation to the officials and the people of Goa so that they can come to Assam also. It's a learning experience. We have more to visit, and I think we'll go back with a very positive learning and a lot of good memories from Goa. Goa is doing good in Swaympurna model, so they have implemented it at the grassroots level. So we wanted to see how Goa has done it and how we can replicate things from here in Assam. So that's why we have come here. We have read about it already, but then seeing is much better, and we could interact with a lot of Swaympurna Mitras, we could interact with beneficiaries, with people. We have attended even awareness camps for different schemes. सो वेगवेगळ्या सरकारांची डेलिगेशनां हांगा येता, स्टडी टुराक म्हणून येता. आयज आसाम सरकाराचे डेलिगेशन येवन गेले, तशेंच फाटल्या फावटी उत्तराखंड सरकाराचे येयल्ले, महाराष्ट्र सरकाराचे येवन गेले, मध्य प्रदेश सरकाराचे येवन गेले. सो ते हांगा येता, आमचे प्रॉडक्ट्स घेवन वता आनी ब्रोशर्स घेवन वता आमचे, आनी आमकां एक बरो रिस्पॉन्स मेळटा हेजो, आनी आमचो हांगा सेलूय जाता आमच्या हेजो, आनी आमचो गोवन ब्रँड हो भारतभर पावता. सो हे प्रॉडक्ट्स घेवन त्यांच्या सरकाराक दाखयता, थंय प्रेझेंटेशन्स करता, सेमिनार्स करता, आनी आमचो हो मॉडेल कन्झर्वेशन मॉडेल आसा न्ही, सो त्या सरकाराक ते पटोवन दिता आनी अशेच प्रोजेक्ट त्यांच्या गव्हर्नमेंट त्यांच्या राज्यात जावचे म्हणून ते प्रयत्न करता. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. दर्यादेगांची धूप जावन गोंयांत 10 वर्सांत 15.2 हेक्टर जमीन वगडायल्या. इस्रोच्या अहमदाबादाच्या स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटराचो रिपोर्ट 2004 ते 6 आनी 2014 ते 16 मदलो डाटा पळयल्यार देगो कोसळून सुमार 28.8 हेक्टर जमीन काबार जाल्या. तशेंच 13.6 हेक्टर जमीन वाडल्या. हिशेब केल्यार गोंयाक 15.2 हेक्टर जमनीचो फटको. खासा रिपोर्ट. दर्यादेगांची धूप जावन गोंयांत 10 वर्सांत 15.2 हेक्टर जमीन वगडायला म्हूण इस्रोचो रिपोर्ट. अहमदाबादांतल्या इस्रोच्या स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटरान 2004 ते 2006 आनी 2014 ते 2016च्या आपल्या अहवालात सगळ्या राज्यांची जमीन कितली गेल्या तें नमूद केलां. तातूंत गोंयचोय रिपोर्ट आसा. ह्या काळात गोंयांत दर्यादेगांची धूप जावन 28.8 हेक्टर जमीन वगडायल्या. जाल्यार एक्रेशनांतल्यान गोंयची 13.2 हेक्टर जमीन वाडल्या. गेल्ली जमीन आनी वाडिल्ले जमनीची गोळाबेरीज केल्यार गोंयांत 15.2 हेक्टर जमीन वगडायल्या. जनरल करंट सायन्सा प्रमाण भारतान ह्या 10 वर्सांत 3680 हेक्टरा परस मायज जमीन दर्यादेगांची धूप जावन वगडायल्या. इतल्या मोठ्या प्रमाणात जमीन गायब जावप म्हणल्यार दर्यादेगावयली जिवावळ आनी वनस्पतींचो अधिवास उणो जावंक शकता आनी दर्यादेगावयल्या लोकांचें जीवन असुरक्षीत जावंक शकता. एक तर तांची जमीन ना जाता, तशेंच ते दर्याच्या आनीक लागीं पावता.
कांय सुवातींचेर जमीन वाडिल्ल्यान लोकांक लाव जावंक शकता, मात सागरी जिणेक मार बसूंक शकता. कित्याक तर कांय सुवातींचेर अचानक उदकूच ना जावप वा उणें जावप, ताका लागून त्या वाठारांतल्या जिवांच्या अस्तित्वाचो प्रश्न तयार जाता. तशेंच कासवाचो अधिवास आसा थंय जमीन वाडल्यार कासव दर्यादेगांकडच्यान आपशींच पयस जाता. हो रिपोर्ट 2016 मेरेनचो आसा. त्या उपरांत आतां मेरेन 7 वर्सांत दर्यादेगांची धूप जावन कितली जमीन गेल्या ताचो हिशोब ना. दर्यादेगांची धूप आडायना जाल्यार दर्यादेगांवेले जिणेचेर मोठो परिणाम जावपाचो भंय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कळंगूटचो ट्रान्सजेंडर बॉबीक पर्वरे पुलिसांनी धरलो. कळंगूटचो एकलो बॉबी म्हणटा तो शिंदळकेक पिट्टा म्हूण मिरामारच्या ट्रान्सजेंडरांनी इशू मिडियाचेर हाडिल्लो. प्रुडंटानूय रिपोर्ट केल्लो. रिपोर्टाची दखल पुलिसांनी घेतली. एक्शन जातली म्हूण SP नितीन वाल्सन मिडिया मुखार उलयला. पुलिसांनी बॉबीक गाडी फोडपाच्या केशीन धरलो आनी सांजे सोडलो. We haven't received any complaint, but there has been a video circulating in the social media, of which we are actually conducting an inquiry. We are asking them to join the inquiry, and once we done the inquiry, if there are any offences made up, we will take necessary action. जब हम आए थे, फिर अभी कुछ साल हुआ ये हम लोगों को जबरदस्ती सेक्सुअल एक्टिविटी में दे रहा है. कहाँ से आए थे कहाँ आप? से आए थे? हम कोलकाता से आए थे. आपकी पहचान कहाँ हुई बॉबी से? बॉबी से पहचान हम ट्रांसजेंडर की एक सम्मेलन में हुआ था. उसके साथ एक अजमेर शरीफ बोल के जगह है, वहाँ पे हम लोग के साथ पहचान हुआ था. वहाँ पे हम लोग को बुला के फुसला के कि यहाँ पे अच्छा डांस होता है. हम लोग ये सोच के आए थे कि डांस करेंगे, नाचेंगे, इंटरटेनमेंट करके हमारा पेट चलाएंगे. हमें पता नहीं था कि ऐसे काम करके हमारा पेट चलना होगा. जब डांस करके हम लोग इसका पेट नहीं भर पा रहे, तब हम लोग को ये चीज़ एक्टिविटी में ज़बरदस्ती दिया. हर किसी को मार रहा है. और ये जो मीरामार में भी जो सेक्स चल रहा था, इसमें ये बॉबी का ही हाथ है. जो मतलब लड़का जो गे होता है, इन लोग को ज़बरदस्ती मार के, धमका के, इन लोग को ड्रग्स दे के, इन लोग को लड़की जैसा सजा के, इन लोग को मीरामार में जाके धंधा कराना. मेरा घर पे आके मेरा गाड़ी तोड़ दिया. तो भी पीछे से नहीं आया. 3 लोगों ने आके मैंने फुटेज भी दिया था. वो गाड़ी तोड़ा है, मेरा खिड़की तोड़ा है ऐसे पत्थर से. मेरा फूल का झाड़ घर के सामने था, वो फेंक दिए. मतलब बहुत नुकसान किया. इतले मजगती पोलिसांनी बॉबीक गाडी फोडपाच्या केशीन धरलो आणि उपरांत सोडलो. मर्डर किया हम लोग ने. हाँ, हमारी गाड़ी तोड़ा, हम उसकी गाड़ी तोड़ा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आणि साहिल मांद्रेकर. राज्य वेंचणूक आयोग सांखळे आणि फोंड्या नगरपालिका वेंचणुकेचे तयारेक लागल्या. मायान दोनूय नगरपालिकांचो कार्यकाळ सोंपता. वेंचणूक आयोगान सध्या डिलिमिटेशनाचे काम सुरू केला. फोंडेचे 15 वॉर्ड आणि सांखळेचे 12. डिलिमिटेशनाची प्रक्रिया जातकच 1 मार्च ते 13 मार्च मेरेन लोकांच्या सुचोवण्यो आणि हरकतींक उक्ती आसतली. वर्सभर शेतान घश्टे काडप, पीक काडपा वेळार जनावरांचो उपद्रव शेतकारांचे नित्याचे जाला. कुडचड्यार सोनफातराचे शेतकाऱ्यांची अशीच परिस्थिती. शेतांनी गोरवांचो उपद्रव. पंदरेचे मोडून सगळे उपाय केले, फेल गेले. शेतकार उलोवन दाखयतात. पुलिसेक आनी पंचायतीक सांगून जाले, कोणूच काना मनार घेना. शेतकी खात्यान तरी खंय लक्ष घालचें. शेता लागून आमगे जायते आमकां त्रास जाताय गोरवां लागून. रात दीस गोरू येन इतले आमकां पयशां देसपेज जाता, पण आमगे कांय येना. सदांच रात दीस शेत खावप. शेतां आमगे भरपूर जाताय पयशे. 20,000 पासून 20,000 चड देखून जाताय. जोता शेतां साऱ्या हेका तेका म्हणून मिशनां म्हणून. आमगे शेत उरून आमी माथा जाली आनी आतां पोटा पोटपा गोती मोशी आमगे बड कोताय. आमगे राती म्हणजे भोंवो जायना. कितें करपाचें? आजार करीत ते मेरेन सावन शेत रोयताय आमी. शेत आमगे वर्सा हे भाशेन हान इबाड कोताय आनी ते जायना आमच्यांनी सांबाळपा. आनी गव्हर्मेंटाकूय सांगल्या, गव्हर्मेंटूय बी आमगे कांय एक्शन घेयना. कितें कृषी कार्ड कोर आनी कितें मागीर आमी शिकलो काय न्हय. आमकां तें बेजार येता तें करपा. म्हणटा आमी शेत रोयताय. आमगे पयशे घेवन आमगे पयशांनी आमी ती वय केल्ली. वय मोडून ते सगळे फेन्सींग मोडून त्या मशिनी इबाड करून उडयले शेतात. आमी पंचायतीन दिलो, पुलिसीन दिलो, कोण हें एक्शन घेवना. ती मातशें आपणागे कोण मशीन थोडे टायम राखताय. आमी रातची येवन राखतालीं. कितें आमगे कश्ट केलो मेळपा जाय न्हू. 12 जाण कितली शेतकार आसा, 12. थोड्यांनी आपणागे शेत वर्स गोरू खाताय म्हण तो रोयलो ना, पाडूंक उडयला.
म्हापसा पालिका मार्केटान कितली वर्सांच फाटीं लिजार दिल्ल्या दुकानांचे लीज रिन्यू कित्याक करूंक ना काय म्हणून हायकोर्टान पालिकेक धाडिल्ल्या नोटिशे वयल्यान बाजारकार काचाबोल. काम धंदो हातांतल्यान वचत म्हणून भंय. पालिकेन कायद्यान तरतूद करून बाजारकारांक सांबाळचे, लक्ष घालचे म्हणून बाजारकार आमदारा कडेन पावले. तो म्हणटा कितें तें पळयता. वेपारी म्हणून आमी गेले 40 वर्सां 50 वर्सां वेपार करतात आनी आमचेर खंय तरी एक आमकां पळयतना दृश्टिकोनान पळयतना आमकां थोडे RTI एक्टिविस्ट थोडे आमकां वचून पळयतात पळय ते की आमी खंय तरी व्हडलो क्रायम केल्लेले आसा. आमी क्रायम करूंक ना. वी आर टॅक्स पेयर्स. वी आर आमच्या बरोबर आमची फॅमिली एक दोन फॅमिली डिपेंडंट आसा आनी तेच्या भायर स्टाफाच्यो 2 फॅमिली आसा. त्यामुळे वी आर 1000 मर्चंट्स. सो आम्ही 4000 फॅमिलीक आम्ही रिप्रेझेंट करतात. आमच्या वेपाऱ्यांमध्ये जी एज ग्रुप आसा वर नॉट इन द व्हेरी यंग जनरेशन ऑल्सो सो दॅट दे कॅन गो अँड वर्क समवेअर. आमचे आसा वेपारी ते सगळे वेपारी 40 आनी 60 वर्साच्या एज ग्रुपांतले आसा. खंय आनीक दुसरे कडेन चलचे ना आमी म्हणटकूच आमकां काडून सामकेंच भायर मारलेल्या भशेन जर आमकां भंय घातलो वयता पळय तो आमकां खंय तरी प्रॉपर वेन रिप्रेझेंट जावंक जाय. आमचें म्हणणें इतलेंच आसा की जर 1-2 कितें मिस्टेकी कितें जाल्लेली आसा ती आयडेंटिफाय करून तेजेर एक्शन घेवं येता. ब्लँकेट आमकां जर हें करतात पळय आनी स्ट्रेसान दवरला फाल्यां आमच्यातले कोण जाणटे कोण जर आमच्या हितून हांगासर जगांतल्यान गेले सोडून एटॅक येवन कसले स्ट्रोक येवन जाल्यार कोण जबाबदारी घेता. कमिटी वांगडा सगळे आयज आमदाराचे भेटी गेल्ले तांकां एक निवेदन दिलां आमी जी कोर्टान केस चालू आसा त्या संदर्भात आनी तेणी एश्युरन्स दिला की आपूण आपल्या हातीन आहा तितके आपूण सगळे तुमकां हेल्प करतलो. आपूण म्हापशाच्या नागरिका वटसून सगळेच आसतलो अशें तेणी एश्युरन्स दिला आनी सरकार दरबारी आमचें जें काम आसा पळय तें तेणी करून घेता म्हणून सांगलां. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार. बी सेफ अँड कीप वॉचिंग प्रुडंट.